नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। राज्यांत जावपी खून हे नात्या मदींच, सांगता उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन। कामाक्षी खून प्रकरणात पुलिशेन पुराय केले कायदेशीर सोपस्कार। फोंडें पुलिशेन अप्पर बाजारांतल्या जुगार अड्ड्याचेर घातली धाड, चौगांक घेतल्या ताब्यात। बायोमिथिएशन प्रकल्प भागयतलो दिवचलच्या लायटीची गरज, सांगता दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी। कारवाय करच्या पयलीं दियात रकात, नाजाल्यार शिकयतले धडो। आमदार जिताची शिटकावणी, मोडून उडयल्ल्या झोपड्यांची जितान केली पळोवणी। धारगळ कोलवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जळिल्ले कारीचो आजुनूय काडलो सांगाडो, रस्त्यार आशिल्ल्या कारणान येरादारीक जाता आडखळ। नार्वेची फामाद अष्टम व्हडा उमेदीन हजारांनी भावीक पावले दर्शनाक। मुखेलमंत्र्यांनी केलो अभिषेक, अष्टम भरता ते सुवातीचे करतले नूतनीकरण, मुखेलमंत्र्याची माहिती। आणि आता खबरो विस्तारात। दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्प थळाचेर उबारिल्लो बायोमिथिएशन प्रकल्प म्हटल्यार पालिकेच्या खर्चाचेर नियंत्रण येवपाक मजत जातली असो विश्वास पालिकेक आसा। वीज निर्मिती वांगडाच ह्या प्रकल्पात आता ओल्या कोयरा पासून गॅस निर्मिती जावपाक लागल्या। दिवचल पालिकेच्या लाखेर वाठारात आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात दर दिसा सुमार 5 टन कोयर एकठांय जाता। ओल्या कोयराची प्रक्रिया करून ताचे पासून वीज आणि गॅस निर्मिती जावची म्हण या कोयर प्रकल्पाकडेन बायोमिथेनेशन प्रकल्प उबारला। या प्रकल्पाचे 2 कोटी रुपया परस चड खर्च आयला। सध्या प्रकल्पात जनरेटर बसयला। कनेक्शन दिले उपरांत कोयर प्रकल्पात वीज पुरवण सुरू जातली अशी माहिती पालिके कडल्यान मेळ्ळ्या। तुमकां खबर आसा हालींच आमी तो कमिशन जाला तेजें स्टार्ट जाला आणि मेन मुद्दो कित्याक आमी सगळे आमकां तेका लायटीचे जी बिलां बीन आमकां येता पळय ती आमी आतां फुडें येवची ना। आमी सेल्फ डिपेंडंट आमी जावपाक आमकां चान्स येयला। म्हणजे खुबसो खर्च येता आमकां बिलां, तो सगळो झिरो जातलो। केज्या पासून तयार जाता? कचऱ्या पासून सगळी तो प्लांट आमी जो आसा तो बायोमिथिनेशन तेजे पासून आमकां ती गॅस हें जातली। आयज आमी तेजेर च्या सुद्दां करून कितें आयल्या पिवनूच येयले, इतके तेजे बेनिफिट्स आसा। गोंयान हो फर्स्ट आनी म्हापसान आसा, म्हापसान पयलीं स्टार्ट जालें, म्हणजे वांगडाच जालें तशें। प्लांट पयलीं म्हणजे आमचो जानेवारीच्यान फंक्शनल जाला हांगा बिचोली तालुक्यान। तेजेर 5 टीपीडी वेट वेस्ट जो आसा बिचोली म्युनिसिपालिटी एरियांतलो तो सगळो थंय प्रोसेस जाता। आणि तेज्या शिवाय तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी जी जनरेट जाता तो सेम तो प्लांट जनरेट करपाक सद्या आमी यूज करता। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी त्या प्लांटाक यूज करिना। आणि हेज्या फुडें जी आनी इलेक्ट्रिसिटी आमकां तातूंतल्यान मेळटली ती कनेक्शन दिवन आमी पूर्ण बाकीचो जो सॉलिड हेजो जो प्लांट आसा GWMC जो बाकीचो कचरो प्रोसेस करता तेकाय ती यूज करतले आमी। सो ती आमची ऑलरेडी अप्रूव जाल्ली आसा। सो ते आमी बेगिनात बेगीन टेंडर करून ते काम सुरू जातलें, म्हणजे सो दॅट एंटायर प्लांटाक आमची इलेक्ट्रिसिटी तो जो आमचो बायोमिथिनेशन प्लांट आसा तेजीच यूज करून आमकां मॅक्सिमम युटिलायज करूंक मेळटली। म्हणजे सेल्फ सफिशियंट जातलो तुमचो? हय, अशें आमचें हें आसा। म्हणजे ऑलरेडी तो प्लांट सद्या चलताच आनी बाकीच्या हेका आतां कनेक्शन दिवपाचें आमचें अप्रुवल आमी घेतला ऑलरेडी त्या प्रोजेक्टाक। आमचो दिवचलचो लाखेऱ्या गार्बेज प्लांट आसा थंय आमी 5 टनाचो बायोमिथिनेशन प्लांट घातलेलो आसा आनी तेजें काम स्टार्ट जाल्लें आसा। त्या प्लांटा वयल्यान आमी मिथेन गॅस तयार जाता आनी मागीर आमी त्या मिथेन गॅसाची सबंद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातली। आमी जनरेटर बसयल्लो आसा, जनरेटर चालू आसा, तेजेर सगळी प्लांटा वयली सगळी जी मशिनरी आसा आणि बाकीची सराउंडिंग लाईट आसा ती सगळी त्या हेजेर पेटतली
आनी हांगा आमकां लायटीचें बील झिरो येतलें. म्युनिसिपालिटीचो जो बोजा आसा खर्च आसा तो कमी जातलो. तेजो पयलो भाग म्हणून आमी आतां कितें केला आयज हांगा बायो जी गॅस आसा शेगडी ती आमी हांगा बसयल्ली आसा. आमच्या कामगारां खातीर तांकां उदक गरम करपाक च्या करपा खातीर आमी बायोगॅस हें केल्ली आसा. तेजें उद्घाटन आमचे सीओ चेअरपर्सन आनी आमचो टोपले आनी अतुल कामत जो आसा तेणी आमकां ही शेगडी दिल्ली आसा. तेंच्या तर्फे हांगा आयज तेजें ओपनिंग केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात जे खून जातात ते नात्या मदींच जातात. हे खून टाळपाक पुलीस लोकांच्या नात्या मदीं मेतेर जावपाक शकनात अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वालसन उलयलो. परवरे कामाक्षी खून प्रकरणातूय पुलिसांनी सगळी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया केल्ली अशें वालसन हाणें सांगलें. राज्यांत जी खुनाची प्रकरणां जातात तातूंत खुनी आनी जाचो खून जाता ते एकामेकाक वळखीचेच आसतात. पुलीस लोकांच्या नात्या मदीं मेतेर जावंक शकना अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वालसन हाणें सांगलें. सी मर्डर्स जो भी हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली द मर्डर्स जो अभी हुआ है, इट इज़ नॉट डन बाय एनी स्ट्रेंजर्स. जो मर्डर्स का जो एक्यूज्ड है, अभी जितना भी हमने मर्डर का केसेस किया है उसमें जिन लोगों ने विक्टिम को मारा है दे आर नॉन टू द विक्टिम. तो इनके पहले ही जानकार है और या कुछ ये आपस में जानने वाला था, फिर ये कुछ झगड़ा हुआ तो उसमें आउट ऑफ इमीडिएट एंगर या फिर बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस एनिमिटी दिस हैज हैपेंड. सो police can't enter into the relationships of the people. When the crime is happening between the people who are related to each other, who are known to each other, it can't be actually said like it is can be prevented because it is between the people who are known to each other. Agar if some strangers are doing, then there is serious which becomes very serious, and where we are as law enforcement agency we do our best to prevent those things. परवरी कामाक्षी खून प्रकरणात पोलिसांनी योग्य ती सगळी कायदेशीर प्रक्रिया केल्याचे वालसन हाणें सांगले. उस केस में जो था तो जो लीगली करना था उस टाइम वी हैड डन इट, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट पर्सन विल टेक द रिवेंज. सो एनी issue which happens between two people, so whatever legally is to be taken, immediately we take action. So in that particular case, that person took it as a vengeance angle and he did it. So after that, when the lady was missing, we immediately registered a case of abduction case. Generally, if a person who is major in age is missing, we take a missing report. But in this case, since there was a history, we immediately registered an FIR of abduction, and we finally traced out, and then we traced out which was found to be a murder. गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत. फोंड्या वयल्या बाजारात चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्ड्याचेर मंगळारा राती पुलिसांनी धाड घालून 4 जाणांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान रोख रक्कम, मोबायल आणि जुगाराचे सामान पुलिसांनी जप्त केला. गोंयांत वचत थंय बेकायदेशीर थापटी नेटान चलता. जावं ग्रामीण वाठार वा जावं शारी वाठार, वचत थंय बेकायदेशीर जुगाराचे अड्डे नेटान चल्ल्यात. मंगळारा राती फोंड्या पुलिसांनी वयल्या बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर धाड घातली. 4 जाणांक अटक केल्यात. ते भायर रोकड आणि हेर सामान पुलिसांनी जप्त केले. पुलिसांचे हे कारवाईचो व्हिडिओय व्हायरल जाला. ह्या व्हिडिओच्या निमणे कडेन पुलिसांनी जांकां धरल्यात तातूंतल्यान एकल्यान फुजो काडिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोरजे दर्यादेगे वयल्या मोडून उडयल्ल्या झोपड्यांची आमदार जीत आरोलकरान पळोवणी केली. दर्यादेग वाठारांनी लोक नुस्तेमारी करून आपले पोट भरतात. अशा तरेन अचकीत येवन तांचो धंदो बंद केलो जाल्यार तांच्या धंद्याचेर वायट परिणाम जातलो. देखून पर्यटन खात्यान पयलीं कळीत करून दर्यादेग वाठाराची पळोवणी करची. अशें करूंक ना जाल्यार कायदो हातान घेवचो पडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिली. दिसा पयलीं तुमी आयकलें आसतलें मोरजे विठ्ठलदास वाड्यार एक खूब टुरिजम डिपार्टमेंटान डिसमेंटल केली
आणि जेन्ना इन्क्वायरी केली हांवें डिपार्टमेंटान तेन्ना अशें कळ्ळें की ते विदावट एनी परमिशन अशें आमकां डिपार्टमेंटान जालें की विदावट एनी परमिशन तेंच्यांनी कॉन्क्रिटींग घातलेलें आनी शेड बांदलेली म्हणून. सो जेन्ना आतां इन्स्पेक्शनाक गेल्यार खरीच तांकां पारंपारीक तेंचे ते व्हडयो दवरतात चुट्ट्यांच्यो खोपी बीन घालून आनी हालींच 2 वर्सां तेंच्यांनी खांबे काडलेले आनी पत्रे घातलेले. सो कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे कन्सर्न ऑफिसर्स आहा तेंचे कडेन आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां. ऑनरेबल मिनिस्टरानूय सांगलां की तांकां नोटिफाय करया, तांकां आयडेंटिफाय करया प्रत्येक एरिया खंयचे खंयचे खोपी आनी तांकां आमचे जे वेवसाय करतात इतलीं वर्सां नुस्त्याचे पारंपारीक वेवसाय तेंचो तांकां आयडेंटिफाय करून तेंचे परमनंटली तांकां ते खोपी थंयसर म्हणजे कोणूच खंयचेच ऑफिसर खंयचे डिपार्टमेंट येवन तांकां केन्नाच त्रास करचे ना अशें कितें तरी प्रोविजन इमिजिएटली बेगिनात बेगीन करून दिवया म्हणून. सो ताका लागून आयज हांगासर विजिटाक येयला. तेंचे कडेन सगळ्यांनी डिस्कसूय केला, तेंचे ग्रिवियन्सीस आयकून घेतले, तेंचे जे डिफिकल्टीज आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाक बेगिनात बेगीन आमी प्रयत्नय करून तांकां बेगिनात बेगीन हँड ओवर करतले. जेन्ना म्हाका कॉल येयलो तेन्ना ऑलरेडी डिसमेंटल करून उडयली स्कोप. सो ताका लागून स्ट्रिक्ट एक्शनूय घेतले. म्हाका दिसता 2 स्टाफ जे डेली कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसचेर 2 स्टाफ आहले तांकां इमिजिएटली टर्मिनेटूय केली आनी बाकीचे कोणी येयले तेंचेर इन्क्वायरी करता म्हणून मिनिस्टरान सांगला. सो अशे प्रकारे म्हाका दिसता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी हेच्या फुडें जावचें न्हू. कित्याक डिपार्टमेंटां खंयचीय आसूं न्ही आमचे स्थानीक हांगा पोट भरतात इतकी वर्सां हेचेरच टुरिजम सॅक्टराचेर टुरिजम बेल्डार तशेंच फिशरीजाचे फिशींग फिल्डान ते आपले वेवसाय करून पोट भरतात आनी हेंचे पोट म्हणटा ते आमी कशें तेंची ग्रोथ जातली ती आमी पळोवंक जाय. सकयल देंवतले पळोवंक जायना. असलेच इन्सिडंट जाले जाल्यार ऑटोमॅटिकली तेंची ग्रोथ आहा ती सकयल देंवतली आनी ते डिमोरलायज जातले. आयज आमकां गरज आहा फिशरमॅन जे आहा तांकां मोटिवेट करप आनी तेंचो वेवसाय आहा तो वाडोवन दिवप. सो ताका लागून आमचो डेफिनेटली प्रयत्न आसलो. हेच्या फुडें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स कोण येतले जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी इंटिमेट करून येवचें, नाजाल्यार आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो. 2 दिसां आदीं धारगळ कोलवण वाठारांत एके कारीक उजो लागून तिचो लासून गोबड जाल्लो. मात अजून मेरेन ती कार थंयच पडिल्ली आसा. राष्ट्रीय महामार्ग आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात थंय गाडयो यो वच करतात. ही कार रस्त्याच्या मदीं आशिल्ल्या कारणान येरादारीक आडखळ जाता. पुलिसांनी हाची दखल घेवन कार कुशीक काडची अशी मागणी आतां लोक करपाक लागल्या. फाटल्या 2 दिसां पूर्वी रातची धारगळ कोलवाळ ह्या पुलाचेर एका 4 चाकी गाडयेक आग लागान पुराय गाडी जळोवन खाक जाल्ली आसा. पूण ही गाडी आयज मेरेन ह्या रस्त्याच्या मदोमद असल्या कारणान पोलिसांनी हाची दखल घेवन बेगोबेग ही गाडी सायटीन काडची जेणे करून येवपी जावपी गाडयोंक हाचो बरोच त्रास जावं येता. राष्ट्रीय महामार्ग 66 असल्या कारणान ह्या रस्त्या वयल्यान व्हडा प्रमाणात गाडयो येतात आनी केन्ना केन्ना ही गाडी जर वाहन चालकांची नजर दुसरी कडेन आसली जाल्यार अपघात घडों येता. त्या खातीर बेगोबेग ह्या गाडयेची विल्हेवाट लावची आनी पोलिसांनी ही गाडी मागीर ती कोलवाळ पोलिसांच्या हद्दीर येवंक किंवा पेडणे पोलिसांच्या नातर मोपा एअरपोर्टाच्या हद्दीर येवंक ही गाडी जी रस्त्यार आसा ती रस्त्यायली गाडी हलोवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. नार्वेची अष्टम व्हडा उमेदीन जाली. भाविकांनी मोठी गर्दी केल्ली. थळावा आमदार प्रेमेंद्र शेटा सयत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नार्वे अष्टमीचो अभिषेक केलो. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. नार्वेची अष्टम फामाद. गोंयांतल्यान आनी गोंया भायल्यान लोक नार्व्या अष्टमीक येतात. हांगसर केल्लो नवस फळाक येताच म्हूण भाविकांची श्रद्धा. नार्वेच्या अष्टम फेरयेन चवथीक नवे व्हंकलेक दिवपी वज्याची लाकडी माटोळी आनी हेर सामान तशेंच खाजें, खेळणी, चणे आनी हेर गजालींची दुकानां भरतात. दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वाजयत गाजयत देवांच्यो पालख्यो नार्वे येतात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नार्व्या सकाळी अभिषेक केलो. अष्टमीक येवपी भाविकांची गैरसोय जावची न्हय म्हूण अष्टम व्रता ते सुवातीचे आमदार निधींतल्यान नूतनीकरण करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां.
गोकुळ अष्टमीच्या नार्वे तीर्थाचेर दर्शन घेवपा खातीर हांव राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमचे स्थानीक आमदार प्रेमेंद्र शेट हे सगळे जाण हांगासर देवाचें दर्शन घेवपाक आनी तीर्थाचेर अभिषेक करपा खातीर आयले। समेस्त गोमंतकीयांक सगळ्यांक गोकुळ अष्टमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। दर वर्सा गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराच्या तीर्थाचेर गोकुळ अष्टमीची खूब व्हडली फेरी भरता आणि त्या निमित्तान गोंयभरचे लोक गोकुळ अष्टमीच्यो हांगासर दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येता। अशें प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम आसतलें तीर्थस्थान आसा। पारंपारीक रित्या आयजूय बी विशेष करून म्हाका दिसता 12 गांवांतल्यान पालख्यो ज्यो आसा ह्यो आयजूय ह्या तीर्थस्थानाचेर येता। वेगवेगळे कडल्यान पायी पालखी चालत हाडपाची परंपरा जी पयली कितलेशाच वर्सां पासून चालू आसा ती परंपरा गोमंतकांतल्या लोकांनी तशीच चालू दवरल्या। हांव तांकांय बी खूब खूब शुभेच्छा दिता। ऑलमोस्ट 8-10 वरां चालत पालखी घेवन देवाच्या श्रद्धेन हांगासर येवप, देवाची भक्ती करप आसा तशी पालखी घेवन परत आपल्या गांवांत वचप ही परंपरा खूब कमी कडेन चलता, पण गोमंतकांतली ही नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर तीर्थावयली ही परंपरा तांच्यांनी दवरल्या, त्या खातीर तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता। आमच्या हांगासले स्थानीक आमदार प्रेमेंद्र शेट तरी हो पुराय प्रोजेक्ट आपल्या एमपीलेट फंडांतल्यान डेव्हलप करपाक घेतला। आमची खूब इच्छा आशिल्ली हे केन्ना तरी डेव्हलप जावपाक जाय आशिल्ली। इन फ्युचर म्हाका दिसता हांगासर येवपी हे फुडल्या वर्साच्या पर्यंत ताच्या फुडल्या वर्सा पर्यंत पुराय प्रकल्प हो एमपीलेट स्किमींतल्यान MLA स्किमींतल्यान पुराय कंप्लीट जातलो आनी निश्चित हांव परत एकदा गोमंतकीयांक गोकुळ अष्टमीच्यो शुभेच्छा दिता। आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें नारव्या अभिषेक केलो आनी लोकांक अष्टमीच्यो परबी दिल्यो। जनतेक तशेंच सगळ्या भावीक भक्तांक दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी आमचो हो निसर्गरम्य असो गांव, ह्या गांवांत आमच्या शिवाजी महाराजांचे पदस्पर्श जाल्लो आसा। शेजारच्या ह्या गांवांसून जेन्ना पोर्तुगीज कालीन वेळ आसलो तेन्ना शिवाजी महाराजान हांगासलेच लिंग व्हरून आमच्या नार्वे गांवांत प्रस्थापीत केले आनी ताचो इतिहास 1660 सालांत तेन्ना शिवाजी महाराजान आमच्या नार्वे गांवांत सप्तकोटेश्वराच्या देवळाची रचना केली। आयज सुप्रसिद्ध अशें जगप्रसिद्ध अशें छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलेलें सप्तकोटेश्वराचें देवूळ जें आमच्या नार्वे गांवांत आसा। तशेंच देव देवतांच्या आशिर्वादान रमलेलो हो निसर्गरम्य असो हो गांव। आयच्या ह्या काल जात्रा जाल्ली, आयज गोकुळ अष्टमी जाल्ली। हेचें म्हत्व अशें की आयज सगळे हे तीर्थक्षेत्र, ह्या तीर्थक्षेत्राक आयज सगळे देव जे आसा नार्व्यान सप्तकोटेश्वर म्हणू नाका, काळभैरव म्हणू नाका, शांतादुर्गा म्हणू नाका, मागीर विठ्ठल म्हणू नाका, जे सगळे पालखेतून हांगासर ताका भेट दिवपाक येता आनी भेट दिवन भावीक तेंचे सगळे भावीक आमचे जे आसा भक्तगण आसा जे त्या देवाची सप्तकोटेश्वर पालखेतून येणाऱ्या देवाची भेट घेता। भेट घेतल्या नंतर दिसभर हांगा जी पालखी आसा आमची सप्तकोटेश्वर जावं काळभैरव ती दिसभर हांगासर रावता आनी हांगासर ते जाल्या नंतर सांजचे जेन्ना जी ती पालख्यो सगळे घेवन येवन हांगासर देवाक ह्या तीर्थक्षेत्रार तांकां न्हाणयता आनी हांगा न्हाणयल्या नंतर ते हांगासून मागीर परत आपल्या देवळान वयता। म्हणजे हे जे पयलीं पासून घडलेलें आसा म्हणजे अजून पासून तीच प्रथा चालू आसा। म्हणजे गाडयांनी हाडिना, आतां हरशीं जग चेंज जालें तरी आसतना गाडयांनी येना, तर जे नार्व्यासून चालात बिचेरसून म्हणू नाका जावं कुंभरजुंव्यासून म्हणू नाका, अशे सगळ्या देव जे आसा जे आपले पाळी चलत येवन हांगासर ह्या गोकुळ अष्टमी तीर्थक्षेत्राक ह्या हांगासर भेट दिता। दिवचल तालुक्यांतल्या नार्वे गांवांत आयज सकाळच्यान उमेदीचे ल्हार फांकला। ताचें कारण म्हळ्यार नार्वेच्या पंचगंगा तीराचेर भरपी अष्टमीची जात्रा। ही जात्रा व्हडा दबाज्यान मनयतात। गोंया सयत हेर राज्यांनी ही जात्रा अष्टमीची जात्रा बरीच फामाद आसा। अष्टमीचे जात्रे निमतान गोंय तसेच हेर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले भावीक सकाळच्यान नार्वे गांवांत आयल्यात। सगळी कडेन उमेदीचे आनी भक्तीचे ल्हार फांकला। वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो पालख्यो नार्वे गांवांत आयल्यात। ताचे दर्शन घेवपाकूय भाविकांनी गर्दी केल्या। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी नार्वे अष्टमीक भेट दिवन देवांचे दर्शन घेवन अभिषेक केलो। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।
वाळपय मोसोर्डेच्या सुसज्ज फुटसाल मैदानाची संकल्पना साकार जाल्या. 9 सप्टेंबराक भलायकी मंत्री या फुटसाल मैदानाचे उक्तावण करतले अशी माहिती वाळपयची नगरसेवक प्रसन्ना गांवस हाणें दिली. ऑक्टोबर 2022 या फुटसाल मैदानाचे बुनियादी फातर घालून हे काम सुरू केल्ले. वट्ट 52 लाख रुपया खर्च करून वर्सां भितून मैदानाचे काम पुराय जाले. थळाव्या भुरग्यां खातीर योग्य अशी सोय उपलब्ध जाली. देखून खेळगड्यांनी आता समाधान उक्तायला. आमच्या मासोड्डे गावचे भुरग्यांचे स्वप्न असले की आमचो हक्काचो असो एक ग्राउंड आसचो. मासोड्डेच्या भुरग्यांचेर अशें न्ही की म्युनिसिपालिटी एरिया जे आहा 10 वार्ड आमचे आसा त्या सगळ्या भुरग्यांचे स्वप्न असले की फुटसाल ग्राउंड आमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेक आसचे. आयज बाबान भुरग्यांचे स्वप्न पूर्ण केल्लेले आसा. बाबान प्रत्येक फावटी भुरग्यांची जी स्वप्नां आसात भुरग्यांचे जे कितें डिमांड आसा ते सगळे पुरे केल्लेले आसा. आमच्या ह्या 1 वर्सा भितर बाबान फुटसाल ग्राउंड हे तयार करून दिल्लेले आहा आनी तेजे इनॉग्रेशन 9 तारखेक शेनवार दीस आसा सांजचे 6 सुमार. आनी बाबाचे हांव खूब खूब आभार मानता की तेंच्यांनी इतके एफर्ट घेवन आमचो ह्यो ग्राउंड आयज तयार करून आमकां दिल्लेलो आसा. ऑक्टोबरान आमचे भुमिपूजन जाल्ले आनी आतां तशेंच स्लोय ना फास्ट काम करून तेजे फुटसाल ग्राउंडाचें काम जे आहा ते पूर्ण जाल्लेलें आसा. सगळे कावन्सिलर तशेंच आमचे जी सुडाचे मेंबर हेंच्यांनी खूब एफर्ट घेतले आनी आयज ह्यो ग्राउंड पूर्ण जाल्लेलो आसा. विश्वजीत बाबा आमचे आमदार वाळपयचे तशेंच आमची भाभी पर्ये मतदार संघाची दिव्या राणी भाभी हेंचे हांव आभार मानता की हेंच्यांनी आमच्या सत्तरी खातीर खूब जे मोठे मोठे प्रोजेक्ट आसा ते सत्तरी खातीर सत्तरीच्या भुरग्यां खातीर हाडलेले आसा. आनी आयज ह्यो ग्राउंड मासोड्ड्या गांवांत वार्ड नंबर 4 जाल्लो आहा तो म्युनिसिपालिटी एरियेक सगळ्या भुरग्यांक अवेलेबल आसतलो आनी तेंच्यांनी तेजो फायदो घेवचो. हांगासर पयलींच्यान फुटबॉल खेळत आसा. आमी कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या ग्राउंडार पळयता. आमी आमचो आवय बापूय सगळे हांगा खेळोन वयर सरल्या. पण पयलींच्यान खूब वर्साच्यान लॉंग स्पेंडींग एक हें आसलो वीश आसलें की हांगासर एक ग्राउंड जावचो. तो आतां आमचे कावन्सिलर श्रीमती प्रसन्ना गांवस यांच्या सहकार्यान आनी आमचे MLA बाबा यांच्या सहकार्यान हे आमचे स्वप्न साकार जाता. त्या खातीर हांव तेंचे उपकार मानता. आनी अशें आमच्या भुरग्यांक एक संदी मेळटा आतां हांगासर खेळोन बरो स्पोर्ट्सान एक खंय तरी एक आपलें नांव वयर काडचें आमच्या गांवचें नांव वयर काडचें. आनी असो ग्राउंड हो सत्तरीन पयलो ग्राउंड जावन आसा फुटसाल ग्राउंड. आनी जो वाळपय हांगा आमच्या गांवांत येता. जन्माष्टमीच्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या शाळांनी माणकुल्या भुरग्यांनी जन्माष्टमीचो सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो. चल्यांनी कृष्णाचे भेस घेतिल्ले तशेंच चलयांनी राधेचे भेस घेवन दहीहंडी तशेंच कृष्णाचे बालपणीचे खेळ सादर केले. पळयात माणकुल्या भुरग्यांनी मनयल्ल्या जन्माष्टमीचे कांय खिणे चित्रां. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या शाळांनी माणकुल्या भुरग्यांनी जन्माष्टमीचो सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो. माणकुल्या भुरग्यांक आपल्या संस्कृतायेचें महत्व कळचें म्हणून दर वर्सा गोंयच्या शाळांनी अश्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडटात अशें शाळांतल्या शिक्षकांनी सांगलें. पळया गोंयच्या माणकुल्या भुरग्यांनी मनयल्ली ही जन्माष्टमी. जन्माष्टमीची शुभेच्छा. आम्ही दरवर्षी अशी लहान आमच्या बालगोपाळांसोबत जन्माष्टमीची सण साजरा करतो. मुख्य म्हणजे या मुलांना लहानपणापासून समजायला पाहिजे आपली संस्कृती काय आहे, सण काय आहेत, देव बाकीची गोष्टी त्यांना किती समजते हे गोष्ट वेगळं. नंतर ते विचार करतील मोठे झाल्यावर. पण निदान सांगायला हवं आम्ही आता लहान असतानापासून. या निमित्ताने आम्ही त्यांना डान्स शिकवतो, कृष्णाची गोष्टी सांगतो, भजन शिकवतो. या सगळ्या गोष्टींचं फक्त दैवी उपासना असं नसून त्यांचं वाढ ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने व्हायला पण मदत होतो. नगर पारशी शाळेची मुख्याध्यापिका सो लालन नार्वेकर. आज इकडे गोकुळाष्टमी हा कार्यक्रम साजरा होत आहे. तर मुलांना गोकुळाष्टमीचा अर्थ समजण्यासाठी किंवा त्याची आमची हिंदू संस्कृती त्यांच्यात जागृत होण्यासाठी आम्ही सगळे वर्षभर असे उपक्रम राबवत असतो. त्याच्यासाठी आजचा हा खास कार्यक्रम. आज जन्माष्टमीच्या निमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन या इथे सरकारी प्राथमिक विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये केलेलं आहे. काही मुलं कृष्ण बनून आलेली आहेत, काही मुलं
राधा बनून आलेली आहेत आणि विविध प्रकारच्या स्पर्धा त्यांनी या इथे आयोजित केलेल्या आहेत. खरोखरच सरकारी प्राथमिक विद्यालय जे आपलं सावंतवाड्यावरती आहे हे खरोखरच उत्तरोत्तर प्रगती दिवसेंदिवस करीत आहे. पणजे पर्वरी मांडवी पुलाच्या रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर भाजी फळां फुलां विकप्यांचेर पणजे पुलिसांनी कारवाय केली. फाटल्या 5 वर्सां परस अधिक काळा सावन आमी हे सुवातेचेर वेवसाय करतात. आयज मेरेन तांकां कोणेच हरकत घेवंक नाशिल्ली. चवथ तोंडार आसतना आमच्या पोटार हात घालपाचो हो यत्न केलो हे कितले योग्य आसा असो प्रश्न थंय आशिल्ल्या विक्रेत्यांनी उपस्थित केला. तशेंच गोंया भायल्या विक्रेत्यांक लागून आमच्या धंद्याचेर परिणाम जाता म्हणूनय तांच्यांनी खंत उक्तायली. जाता ती लांबाणी ना करूंक ना अजून. तिंका सगळ्याक जागो जाल्यार हांव खंय वचपाचें. हांव एकेच कडेन हांगाच आसता इतकी वर्सां जालें. कोणाकूय वटेन वयता तो लोक सांगता तूं एकल्याच आनी फुलकारां आसता. हांव एकल्याच आतां ही पळय ती हांगासर भरल्या सगळ्या हांगा सोड ती थंय विकता न्हू. तिंच्या फुड्यान हांव वचना मागीर ती म्हाज्या फुड्यान कित्याक. आतां हो बाजार केला तेंच्यांनी सामको सगळ्यांना येवन. पहिल्यान तिंका थंय श्रमशक्ती भवना कडेन शॉपां आनी सगळें हांगासर वयता वयता थंय तिंकाच. आतां सगळें राजूच जाला लांबाण्यांचे. गोंयकारां बेश्टी नांवां. 5 वर्सां गिरायक जाता तुमकां? जाता जाता. हांगा मातशी रेट मेळटा म्हणून हांगा येता. असो एक गोश्ट आयकपाक येता की आतां भायले लोक हांगा कोण तरी बसता गोंया भायले आनी ताका लागून तुमचें गिरायक गोंयकारांचें खंय तरी. आतां हांगा सगळ्याक माटो घातलेलो भाशेन जाला न्ही सर. आमकां गिरायकूच लागना म्हणून हांगा येयला. हांगा ती म्हणटा आमकां आसकोड पडटा म्हणटा. आमची दिसना म्हणटा कितें दवरता ते. कितें सांगूंक सोदता CCTV वरसून सरकाराक? हे भायल्या लोकांक हे सगळो लोक तो आपली सत्ता करता हांगा. म्हणजे आदली स्वतंत्र जाला कशें नात आमचो देश अजून पासून. अजून आमी पारतंत्र्यान आहा कशें दिसता म्हाका जाल्यार. 15 वर्सां जालीं. तुमी आतां रस्त्यार रावन जे विकता तेका गाडी खंयची फास्ट केली एक्सिडेंटूय जावंक शकता लोकांचो कोणाचो ताका जबाबदार आतां कोण आसता? आमी तशी बाबा मोदी वचना आमी अशी कडेक रावनूच विकतात. पूण आतां हालीं तेंपार पयल्या दिसान दीस तुमच्या सगळ्या दुकानां मदींच पावल्या रस्त्यार. ही आतां भायली येवन मदीं पावले न्हू रस्त्यार. आमी आमचो वेपार सुद्दां घरा कडेन दवरून हे जायत घेवन येतात आनी कांय ना. आतां 4 दीस जाले हांव तवशी आनी घोसाळी विकता आमची जाल्यां ती. प्लास्टिविजन ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीचे प्लास्टीक वेवसायिकां खातीर मुंबय प्रदर्शन घडोवन हाडटले. युनेस्को मैदानाचेर जावपी हे प्रदर्शन डिसेंबराच्या 7 ते 11 मजगती जातले. प्लास्टीक इंडस्ट्रीत वावर करपी कंपन्यो आपले वेगवेगळे आनी नाविन्यान भरिल्ले प्लास्टिकांचे वस्तू ह्या प्रदर्शनात हाडटले. सुमार 30 देश ह्या प्रदर्शनात वांटेकार जातले अशें प्लास्टिविजनाचे अध्यक्ष चंद्रकांत तुर्खिया हाणें सांगले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें. ऑल इंडिया प्लास्टिक द्वारा आयोजित प्लास्टिविजन 7 दिसंबर टू 11 दिसंबर 2023 को नेस्को ग्राउंड गोरेगांव ईस्ट मुंबई में हमारा एग्जीबिशन आ रहा है. उसमें ख़ास ऐसा है कि 1500 ज़्यादा हमारा एग्जीबिटर है और देश विदेश से एग्जीबिटर आ रहा है. 30 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया हुआ है. 1500 2.5 लाख से ज़्यादा हमारा विजिटर इसमें आने की उम्मीद है. और ये एग्जीबिशन से SME को बहुत फ़ायदा होने वाला है. और एग्जीबिशन से हमेशा लोगों को फ़ायदा ही रहता है और नया टेक्नोलॉजी जानने को मिलता है और नया कॉन्टेक्ट मिलता है. नया मटेरियल क्या आ रहा है वो भी देखने को मिलता है. और इस एग्जीबिशन से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है. तो देश के लिए भी फ़ायदा है, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी फ़ायदा है. तो प्लास्टिविजन में सबको हम लोग विजिट करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आज गोवा में हमने एक प्रोग्राम रखा है. थैंक यू. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.